नमस्कार. ग्राउंड रिपोर्टरच्या आयच्या नव्या भागाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. एक नवो भाग आणि एक नवो ग्राउंड रिपोर्ट, तशेंच नवीन इंडस्ट्रियल एस्टेट आणि नवीन काहीशो इंडस्ट्रीज. फाटल्यो काही इंडस्ट्रीज जेन्ना आमी भोंवले तेन्ना तेंचे वेगवेगळे प्रॉब्लम्स आमच्या मुखार आयल्यो. ते म्हणजे एक तर तांकां गार्बेज प्रॉब्लम्स आसले, तशेंच पावराचे तांकां मेजर इश्यूज आसले. आयज आमी आसा पिसोल्या हांगासरल्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीन. पळोवया की हांगासरल्या जे इंडस्ट्रीज आसा तांकां कितें प्रॉब्लम्स आसा ते. जवळजवळ 2007 स्टार्ट केला. 2007 ऑलमोस्ट 15-16 वर्सां जाली इंडस्ट्री आसा. सो इंडस्ट्रियल एस्टेटीन तुमकां इंडस्ट्रीच्या प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम म्हणजे सध्या आमचो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आसलो, तो आमचे जे ओनर्स एसोसिएशन आहा तेंच्यांनी सगळो क्लियर केलो आहा. म्हणजे आमकां आतां लायटीचो अप्रॉक्सिमेट 99% सॉल्व जाल्लो आसा प्रॉब्लम. सध्या लायटीचो इश्यू कांय ना सध्या तरी. आमी जेन्ना खुबशा इंडस्ट्रीनी वतात तेन्ना आमकां कळटा की थंय ते म्हणटात की पावर आसा ती बरी आसा, पयलीं पेक्षा सुदारल्या, बट क्वॉलिटी ऑफ पावर बरी ना. फ्लक्च्युएशन्स आसा, वोल्टेज चड आसा. सध्या वोल्टेज लो आसता केन्नाय जर ती अमाउंटच्यान तेंच्यांनी डायरेक्ट आमकां सप्रेशन केबल घालून दिला, ती जर ब्रेकडावन आसलीच जाल्यार हांगा प्रॉब्लम जाता, नाजाल्यार आमकां सध्या इश्यू ना लायटीचो. क्लियर आसा लायट पावर शटडावन्स बी जाता केन्नाय चुकोन तशी एप्रोक्सिमेटली वीकली एक वर 2 वर अशी इतकी प्लॅन्ड आसता ना प्रॉब्लम. कितें तुमचो प्रॉब्लम कितें जाता? जर लायट गेली जाल्यार अचानक कितें जाता? केलेले आमचे कडेन डीजी सेट्स आसा. डीजे आहा तेचेर आमी स्टार्ट करता. आमकां कितें आमचें प्रोडक्शन आहा तें आमकां डेली रेग्युलर दिवचें पडटा. तेका लागून आमी बंद दवरपाक शकना. आमी डीजी स्टार्ट करता आनी आमी प्रोडक्शन स्टार्ट. डीजी सेट्साचो अप्रॉक्सिमेट तुमचो एक्सपेंडिचर जर कितलो जाता? अप्रॉक्सिमेट 50,000 to 60,000 पर मंथ आमकां कॉस्ट येता डिझला. हायेस्ट आनी लोवस्ट कन्जम्पशन सर कितें आसा? लायटीचे आमची मॅक्झिमम लोड आमकां सँक्शन 98 HP आनी मिनिमम आमकां 50 to 60 आमी यूज करता. मॅक्झिमम 70 to 80 कंजम्पशन करता आमी लायटीचें. कसले प्रोडक्ट्स आसा तुमचे? सीट मेटल वर्क सगळी सीट्स आसता तेची कट करून शेअरिंग करून बेंडिंग करून आमचे प्रोफायल मारून आमी सगळी बेंडिंग करता. म्हणजे मॅक्झिमम आमी बस बॉडी आसा एफिजियर तेका सप्लाय करता आमी. आनी कसले प्रॉब्लम सर तुमकां इंडस्ट्रीन आसा? मेन प्रॉब्लम आसा आमकां एक स्ट्रीट लायट अजिबात ना. आनी उदकाचो एक मेन प्रॉब्लम आसा हांगा. उदक आमकां एप्रॉक्सिमेट 1.5 ते 2 वरांच मॅक्झिमम मेळटा, पूण ती क्वॉलिटी मातशी बरी ना. ती आमचें असोसिएशन आतां व्हेरी गूड म्हणजे बरे तरेन ते MD वचोन मेळोन तांकां सगळ्यांक सॉल्व केल्लो आसा. तेंच्यांनी हें दिलां की 4 ते 5 म्हयन्यान आमी सगळो प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हटलो उदकाचो. जवळपास 8 मिनिमम 8 वरां तरी आमी तुमकां उदक दिवपाचें सोदता अशें तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. बाकीच्या इंडस्ट्रीन आमी पळयता की गार्बेज एक मोठो इश्यू आसा. हांगासर तशें आसा कितें? हांगा गार्बेजीचो प्रॉब्लम कांयच ना. आनी आमचे मेन इंडस्ट्रीन आमचो गार्बेज ग्लोथ हँड ग्लोथ इतकोच आसा. बाकी आमकां हांगा कांयच जायना, डेवलप जायना. आमची सगळी सीट मेटल वर्क्स आसलेल्या कारणान फक्त एक ग्लोथ हँड ग्लोथ मायनर आसता. तो आमी वेस्ट डिस्पोज करता. आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो सगळी पिकअप करून व्हरता तो विकली. हालीं आमी पळयतात की IDCनी उजो लागपाचो प्रकार खूब वाडला. जशें की आमी पयलें की पिलेन म्हण किंवा बेळी म्हण अशे इंडस्ट्रियल एस्टेटीनी उजो लागला. सो तुमी कितें प्रिकॉशन तुमच्या इंडस्ट्रियल? आमी आतां सगळ्याक हे लायल्या सिलिंडर एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर लायल्या आनी आतां फुडली स्टेप्स म्हाजी हांवें एक टँक घेतल्या एप्रॉक्सिमेट 4,000 लिटर्सची. तेका डिहायड्रेट हांव लायन घालतलो आतां बेगीनच. पावस सोंपल्या पण बेगीनच हांव म्हाजे कंपनीक सगळें फुल्ली घालतलो. सध्याची पावर तुमच्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आसा ती तुमच्या इंडस्ट्रीक सफीस जाता, म्हणजे पावता तुमकां? सद्या आमकां पावता आनी परत हें वोल्टेजूय बरी आसता. सद्या तरी बरी आसा. आतां फुडले नेक्स्ट टायम आतां पावसाचें तशें थोडो इंटरप्शन आसतलो, पूण तो आमी बॅर करचो पडटा कित्याक पावसाचें सगळ्याकूच आसता प्रॉब्लम न्ही. रस्त्याची सिच्युएशन हांगासली कशी? रस्त्याची बरी व्हेरी गूड आसा. रस्तो फुल्ली ऑडमीक केल्लो आसा सद्या. मेनली म्हणजे आमचे असोसिएशन आसा न्हू तेंच्यांनी बरे एफर्ट घेवन आतां हालीं तरी आमचे बरे सुदारणा जाय तितकी बरे केलेली आसा. अशीच फुडें आमी करून घेतले अशी आमकां दिसता. आमचो नितीन बाब आसा, नितीन देसाय आसा, तेणी बरे सारके एफर्ट घेवन तेंच्यांनी सगळी सुदारणा केल्ली आसा. आनी आमी आतां 2-3 आमचे इश्यू आहा ते आमी सॉल्व करतले आनी आमी उलयले MD कडेन उलोवन सगळे क्लियर केल्ले आसा.
एक्चुली माझ्या ह्या पिसुल्या मायडीसीन 2 युनिट आसा, एक आदित्य पॅकेजिंग एंड रिश्वा पॅकर्स. ओके. कसले कसले प्रोडक्ट्स आसा आमचे? वी आर बेसिकली इन पेपर प्रॉडक्ट्स लाईक कॉरिगेशन बॉक्सेस अँड टिश्यू पेपर्स. हे दोन्ही प्रॉडक्ट्स आसा ते आमी मॅन्युफॅक्चर करतात. ओके. कसले प्रॉब्लेम्स आसा मॅम तुमच्या इंडस्ट्रीन? इंडस्ट्रीन एट प्रेझेंट म्हटल्यार कितें आसा, आतां म्हाजो टिश्यू पेपराचो युनीट आसा. टिश्यू पेपराच्या पावर ताका कमी लागतालो, म्हणजे एक अरावंड 25 HP वीच वी हॅव एप्रूव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट. आतां हांवें मशिनरी अपग्रेड केला. नाव लास्ट 2-3 years वी आर इन टिश्यू पेपर बिझनस. सो आतां मशिनरी अपग्रेड केला, ताका आनी पावर कन्झम्पशन चड लागता. सो आमी डिपार्टमेंटाक फायल घातला, पण तेंच्या कडेन तितलो लोड ना आमकां दिवपाक. सो म्हणजे हांव अशें सांगूंक सोदता की पावर मिनिस्टराक किंवा अशें रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आमकां ट्रान्सफॉर्मर हांगा बसोवन दिवचो. कित्याक बिकॉज वी आर इन स्मॉल युनीट आसल्या कारणान आमी म्हणजे तितले आमी ते अफोर्ड करूंक शकना. नाल्यार आमकां डिपार्टमेंट सांगता की तुमी तुमचो प्रायवेट ट्रान्सफॉर्मर बसया, आमी हें दिता म्हणून. ते पॉसिबल अशें जायना, म्हणजे बींग अ स्मॉल युनीट. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता पावर मिनिस्टराक, तशेंच वाळपय आमकां त्याच ज्युरिडिक्शनान येता की वाळपयच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूय रिक्वेस्ट करता की आमकां तेंच्यांनी पावर असो अवेलेबल करून दिवचो असो. हो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा. मे बी फुलफिलूय जातलो, कित्याक हांवें फायल ऑलरेडी पुटअपूय केल्ले आसा इनक्रीज इन लोड म्हणून. अशें मशिनरी अपग्रेड केल्ली आसा, म्हाजें इन्स्पेक्शन बी जाल्लें आसा. मे बी जावंकूय शकता, म्हणजे चड बेगीन जायत जाल्यार मातशें बरें जातलें असो. आनी कसले प्रॉब्लेम्स मॅम जाता? आनीक बेजिकली अशें कांय ना. पयलीं लायटीचो खूब जातालो, तो आतां आमकां जायना. कांयच म्हणजे खूब म्हणजे एक 90% रिडक्शन आसा. पयलीं खूब पावर फ्लक्च्युएट जातालो हे, पण आतां ते अंडरग्रावंड केल्ल्या नंतर आमकां तितको हें जायना. आनी स्लायटली हांगा म्हणजे फूल इंडस्ट्रीन एक वॉटर मातशें प्रॉब्लम आसा. म्हटल्यार तें सुद्दां आमचें ऑलमोस्ट सॉल्व जावपाचें आसा. कित्याक लास्ट टायम जस्ट 2 months बिफोर MDन हांगा विजीट मारलेली अंडर G20, आनी तेणें एश्युरन्स दिला की ही वील डू दॅट. आमकां येता मातशें कमी प्रमाणान येता, आनी ज्या इंडस्ट्रीन म्हणजे खूब वर्कर आसा तांकां ते सफिशियंट अशें जायना. आनी ते कितें जाता, ते वेल आसल्यार तेतून तो परत परत पंप मोडटा, ब्रेक डावन जाता, मागीर 1-2 दीस मागीर ताका रिपेरिंगाक वयता, तेन्ना मातशें जाता. पण म्हाका दिसता ते वॉटर प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जातले, बिकॉज ही ऑलरेडी इन्स्पेक्टेड द सायट एंड आमी एसोसिएशना तर्फे आमचे हे प्रॉब्लम MD सराक सांगले. सो जातले अशें दिसता. केन्नाच्यान इंडस्ट्री तुमची हांगासर? एक्चुली म्हाका 2012 डिसेंबरान म्हाका प्लॉट अलॉट जाल्लो, आनी त्या नंतर आमी इमिजिएटली कन्स्ट्रक्शनाक घेतलें कंप्लीट. सो ऑलमोस्ट अरावंड 1 year कन्स्ट्रक्शनाक गेले, सगळे डॉक्युमेंटेशन. 2014 वी हॅव स्टार्टेड एक्चुअल. सो 7-8 वर्सां वयर जाली. सो पयलीं जशी सिच्युएशन आसली तेज्या पेक्षा आतां सुदारले अशें दिसता. हय, भरपूर प्रमाणान सुदारला. स्पेशली लायट्स आनी बाकीचे जे हे आसा म्हणजे बुश कटींग किंवा हे. आनी आमी जेन्ना एसोसिएशन फॉर्म केले तेज्या नंतर म्हणजे आमी परत परत सांगताले, आनी थँक्स टू फिल्ड मॅनेजर हांगासरले, जेन्ना आमी प्रॉब्लम्स ताका सांगले तेन्ना तेणी इमिजिएट एक्शनाचेर ते खूब फावटी आमकां करून दिले. सो मच अशे प्रॉब्लम आमकां फेस करचे पडूंक ना. इवन दो इन रेनी सिजनान जर केन्ना सर मातशी सायडीन आसा ते आमकां गाडयेन येतना म्हणजे बुश बी कटींग कर म्हणजे इमिजिएटली करून दिला, किंवा अशें हें करून दिला. मच अशें जावं ना. हे 4-5 वर्सांक तर अजिबात अशें ना म्हाजो एक्सपिरियन्स अशें. तुमची सद्या पावर कन्झम्पशन कितली आसा? ह्या इंडस्ट्रीक म्हाजी 25 HP आसा एप्रूव्ड, आनी आदित पॅकेजींग आसा ताका 45 HP. हय. आनी कितें प्रॉब्लम्स आसा तुमकां? लेबर म्हण किंवा आनी कसले इश्यूज आसा? गार्बेज? ना, माझे पेपर प्रॉडक्ट्स असल्या कारणान ती गार्बेज माझे ते येऊन व्हरतात. सो आय डोंट हॅव एनी इश्यू ऑफ गार्बेज. कित्याक ती मागीर रिसायकल जाता. आय स्टोर इट एंड वन्स इन अ वीक दे पिकअप लायक अशें. म्हाका सद्या आतां मशिनरी म्हणजे अपग्रेड करपाक म्हणजे स्टक उरला बिकॉज ऑफ पावर हेका लागून मातशी. तितकेच म्हणजे ते स्पेशल ट्रान्सफॉर्मर घाल म्हणटात ताका लागूनच, नाल्यार बाकी ना. कदाचित तो आतां जावपाकूय शकता, कित्याक इट इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड आसा न्ही. सो अशें हें ना, म्हणजे मच अशें प्रॉब्लम हांव फेस करना. बेजिकली आमकां हांगा म्हणजे बँकींग फॅसिलिटीज ना, म्हणजे आमकां एक तर होणा वचचें पडटा, ते टायम वेस्ट जाता अशें. म्हणजे हांव रिक्वेस्ट करता की आमकां IDC ऑफिस बिल्डींग आसा तातूंत आमकां बँकींग फॅसिलिटी, एक कुरियर अशी दिवची अशी म्हणून. प्लस आमकां हांगा कॅन्टीन ना,
अशें सो केन्ना टिफीन कॅरी करूंक ना कितें मातशें प्रॉब्लम जाता आनी बाकीचे आसा ते अशे स्ट्रिटाचेर मेळटा एज पर म्हाका अशें दिसता की स्ट्रीट ते म्हणजे तितलें हायजेनिकूय ना हांगा सो आमकां मातशी कॅन्टीन फॅसिलिटी दिवची अशें म्हणजे रिक्वेस्ट आसता आनी एक क्वेश्चन आमी एम डी कडेन घातलेलें आसा ऑलरेडी तेणेन ते सगळें हें करून घेतलां म्हणजे एप्रूव करून घेतला कदाचित मातसो टायम लागतलो हें करपाक ऑन प्लेस येवपाक टायम लागतलो बट इट इज ऑलरेडी फॉरवर्डेड म्हणजे आमच्या एसोसिएशना तर्फे आमी ते फॉरवर्ड केला स्ट्रीट लायटीचो बी कितें इश्यू आसा हांगा स्ट्रीट लायट हांगा नात न्ही म्हणजे अशें स्ट्रीट लायट ना हांगा अशें आनी प्लस एक लायनमॅन आमकां जाय पड म्हणजे इंडस्ट्री कसो स्पेशल लायनमॅन ना अशें की तो बी आमी प्रश्न भितर घातला प्लस स्ट्रीट लायटीचो बी घातला आमी ऑलरेडी हे केल्लो आसा आमच्या लेटरा तर्फे गेल्ले आसा प्लेस केल्ले आसा एक लायनमॅन बी आमकां जाय कित्याक आमकां गांवान एक आनी हांगा म्हणजे जेन्ना आमी कॉल करता तेन्ना ते गांवान आसता किंवा कोणाचे अशे विलेज सायड ते आसता म्हणजे हांगा येता म्हटल्यार एक एकदां तांकां खूब वेळ वयता सो एक इंडस्ट्रीक डेडिकेटेड असो 24 आवर्स आमकां दिवचे आनी प्लस पेट्रोलिंग एक केन्ना रातचे एक रावंड अशें आसचो सेफ्टी खातीर अशें म्हजें मत आमचं कंपनीचं नाव आहे वॉन्को प्लास्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड वी आर बेसिकली इन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग wherein we used to manufacture earlier for Parachute, that is Marico, Fun School, Faber-Castell, and currently we are producing 20-liter caps for Bisleri. किती वर्ष झाली सर तुमची इंडस्ट्री इकडे आहे We established in 2011, so it's about 12 years आम्ही आहोत त्याच्यात 12 वर्षाची जर्नी तुमची आहे आधी पूर्वी इथे सिच्युएशन कशी होती आणि आता ही सिच्युएशन कशी आहे पूर्वी आम्ही जागा घेतली इथे 2010 मध्ये दॅट टाइम देर वर हार्डली एनी इंडस्ट्रीज ओनली अ फ्यू ॲट द बिगिनिंग लाईक विनस वॉज देअर आंबे मेटॅलिक वॉज देअर अदरवाइज दिस होल एरिया वॉज एम्प्टी सो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हू एस्टॅब्लिश्ड आर इंडस्ट्री ओवर हियर दॅट टाइम वी हॅड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल इश्यूज water issues but slowly as time went by we formed an association which is called as Pisurlim Industrial Association. So with that help of that we are able to solve a lot of problems like electricity, water. It's helped us a lot. The highest consumption काय आहे सर Electricity consumption on a daily basis you would say about 500 units per day. बाकीच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये ज्याची गार्बेजचा प्रॉब्लेम आहे तसा इथे नाही तर ह्या व्यतिरिक्त तुम्हाला आणि कुठचे प्रॉब्लेम्स इंडस्ट्रियल पूर्वी आम्हाला इलेक्ट्रिसिटीचं खूप व्हायचं प्रॉब्लेम्स कारण तेव्हा इट वॉज अ ओव्हरहेड लाईन विच वॉज कमिंग फ्रॉम द जंगल एरिया बट नाव आफ्टर दिस असोसिएशन वी हॅव बीन एबल टू गेट द अंडरग्राउंड केबलिंग डन फॉर दिस इंडस्ट्रियल एरिया सो त्यामुळे आता तेवढा आम्हाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्च्युएशन आणि ह्याचा प्रॉब्लेम होत नाही ऑफकोर्स कटडाऊन होतात कधी कधी बट जेवढे पूर्वी व्हायचे तेवढे आता होत नाहीत अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट वी हॅव ऑल्सो फॉर्म्ड अ व्हॉट्सॲप ग्रुप वेअर वी हॅव द जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे मग आम्ही आहोत काही मी नितीन त्या ग्रुपवरती सो वेअर वी गेट अपडेट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट वेन दे आर गोइंग टू टेक द कटडाऊन्स इफ देर इज एनी प्रॉब्लेम फ्रॉम द सबस्टेशन ऑल दॅट इज अपडेटेड ऑन दॅट आणि आम्हाला सुद्धा कधी प्रॉब्लेम आला व्होल्टेजचा किंवा कसला तर वी पुट दॅट ऑन द ग्रुप सो बिकॉज ऑफ विच दे हॅव ऑल्सो बीन टेकिंग इमिजिएट रिस्पॉन्स सो विच इज अ गुड थिंग विच इज हॅपनिंग नाव तुमची एक प्लास्टिक इंडस्ट्री आहे सो प्लास्टिक इंडस्ट्रीला कंटिन्युअस प्रोसेस इंडस्ट्री ती मध्ये कुठे प्रोसेस थांबला तर ते प्लास्टिकमुळे घट्ट होतं सो ते वेस्टला जातं त्याबद्दल तुम्ही काय सांगू शकता See, we are totally dependent on government supply for electricity. So whenever there is a electricity cut down, it is a direct loss to us. Because whenever the power cut off goes, that time we cannot do any production. कारण जरी आमच्याकडे DG असेल, it is not affordable for us to operate on the DG. कारण त्याची रनिंग कॉस्ट इज व्हेरी हाय, ऑपरेशनल कॉस्ट. सो आम्हाला ते डिपार्टमेंटकडनंच इलेक्ट्रिसिटी महत्त्वाची आहे. DG कॉस्ट अप्रॉक्सिमेट किती असतो सर तुमचा DGचं कन्झम्पशन नाही म्हटलं तरी एक 16 ते 18 लिटर पर आवर होतं
which considering today's diesel rates, you can say about 1500 ते 1700 रुपये कॉस्ट जाते तासाला, which doesn't become affordable. कारण इलेक्ट्रिसिटी जरी तुम्ही महिन्याला पकडली, सपोज आता पूर्वी अबाउट 60 आवर्स 70 आवर्स जायची महिन्याला. सो इफ यू कन्सिडर दॅट 1800 into 60, it goes in lakhs. So that is a direct loss to our industry. इंडस्ट्री कशी फंक्शन करते तुमची, म्हणजे फुल फर्स्ट शिफ्ट नाईट शिफ्ट असा प्रकार आहे का? Yes, we are working 24 hours. सो इकडे आम्ही बघतो की स्ट्रीट लाईटचा इश्यू जरा प्रॉब्लेम आहे. सो तुम्ही त्याविषयी काय सांगू शकता? आता असोसिएशन झाल्यामुळे वी हॅव बीन एबल टू गेट टुगेदर अँड ट्राय अँड सॉल्व दीज इश्यूज ॲज अन असोसिएशन. सो आय एम शुअर विल बी एबल टू गेट अक्रॉस दॅट ऑल्सो स्ट्रीट लाईट्स. फॉर एक्झाम्पल, आता आम्ही ॲज अन असोसिएशन वी हॅव ऑल्सो प्रपोज टू हॅव वन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर्सन who will ensure that he comes quickly and helps us solve the problems. Like फ्यूज गेली असेल किंवा काय कटडाऊन झालं असेल तर लगेच तो येऊन सॉल्व करेल, असं आम्ही प्रपोजल दिलेलं आहे डिपार्टमेंटला. अँड आय एम शुअर डिपार्टमेंट विल कोऑपरेट विथ अस. आणखी कुठचे प्रॉब्लेम सर तुम्हाला फेस करावे लागतात आताच्या काळात? दुसरा एक इश्यू इज वॉटर सप्लाय. वॉटर सप्लाय खूप कमी वेळ येतो इकडे. सो त्यासाठी सुद्धा आम्ही IDCला आणि तिथे जे डिपार्टमेंट आहे वॉटर सप्लायचं त्यांना आम्ही अप्रोच करून वी आर ट्राईंग टू गेट इट डन फॉर 8 hours a day ॲटलिस्ट. सो त्यामुळे मग आमचा तो एक प्रॉब्लेम सॉल्व होईल असं वी आर होपिंग. आणि नदर थिंग इज ट्रान्सपोर्ट. कारण गोव्यामध्ये इथे इंडस्ट्रीच्या आतमध्ये आपल्या डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट कुठलाच नाही, बस सर्व्हिस किंवा काहीच नाही आहे. सो एव्हरीबडी हॅज टू कम वॉकिंग राईट फ्रॉम द मेन रोड. नाही म्हटलं तरी इट इज अबाउट 2 kilometers. सो दॅट प्रॉब्लेम कॅन बी रिझॉल्व्ड बाय द गव्हर्मेंट ऑर विथ इन कंजंक्शन विथ IDC. दॅट विल बी व्हेरी हेल्पफुल. आम्ही खूपशा अशा इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये बघतो की जशी पिसुल्लेम म्हणा किंवा पिलँड इंडस्ट्रियल इस्टेट किंवा वेळी, तिथे हल्लीच्या काळात फायर जे आग लागण्याचा प्रकार खूप वाढलेला आहे. तर ह्या असे प्रकारचे इन्सिडेंट्स होऊ नये यासाठी सेफ्टी मेजर्स तुम्ही काय घेतलेले आहेत? आमच्याकडे बेसिकली फॉर फायर ॲज अ प्रिकॉशन वी हॅव फायर होस. वी हॅव गॉट फायर एक्सटिंग्विशर्स. 3 फायर एक्सटिंग्विशर आहेत, 2 फायर होस आहेत. वी हॅव अ फायर अलार्म वगैरे. इन केस काही वाटलं काही झालं तर इमिजिएटली टू एक्झिट वी हॅव दॅट. सो तसा आमच्याकडे तो फायरचा असा प्रॉब्लेम येण्याची शक्यता खूप कमी आहे. मैं 2002 में ये हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी पिरसुल्लेम में. 31 मार्च 2002 को इसका ओपनिंग हुआ था. और हम स्पॉन्ज आयरन बनाते हैं जिसका रॉ मटेरियल जो है गोवा से भी आता है और कर्नाटका से भी आता है. बीच में माइनिंग का प्रॉब्लम हुआ था, तब थोड़ा दिक्कत रहा था आयरन ओर का. अभी ठीक है. अभी आपको इंडस्ट्री है आपकी जो उसमें आपको कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि पावर के या पानी का, और क्या क्या प्रॉब्लम? पावर का प्रॉब्लम तो इसलिए नहीं है, अभी हमारा पावर कंजम्पशन बहुत कम है, तो इसलिए पावर तो हमारे पास बैकअप जनरेटर रहता है. पावर का तो गोवा में जो है अप्रैल मई में थोड़ा दिक्कत आता ही है, तो उसमें जनरेटर चलाना पड़ता है, जनरेटर का कॉस्ट बढ़ जाता है. लेकिन हमारा क्योंकि पावर मेन रॉ मटेरियल नहीं है, इसलिए पावर तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. पानी का भी हमारे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कंजम्पशन नहीं होने से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आता. और कौन सी प्रॉब्लम्स आपको इंडस्ट्री में? गोवा में ऐसे ओवरऑल हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. पावर की क्वालिटी अच्छी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ठीक है. आपके हाईएस्ट और लोएस्ट सर आपका पावर कंजम्पशन कितना? हमारा जो है ऑन एन एवरेज डेली का 7,000 यूनिट पावर लगता है. हमारा 2 लाख यूनिट का महीने का कंजम्पशन रहता है, करीब 2 से 2.25 लाख. बहुत माइनर है. 21 सालों से आप उस IDC इंडस्ट्रियल एस्टेट में हैं. सो क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं, बदलाव जो हुए हैं उसके? पिरसुल्लेम में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं. पहले हमको गांव के अंदर से आना पड़ता था, फिर हमने पीछे पड़ के IDC के ये बाहर, अभी आप जो जिस रोड से गए हो ये रोड अभी 10 साल पहले बना है.
तो गांव के अंदर से आना पड़ता था तो टेंशन रहता था, ट्रक वालों को टेंशन रहता था, स्कूल बीच में आता था। ये हाईवे निकालने के बाद ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब वैसे तो क्या है, व्यापार करना अपने आप में एक इशू है, लेकिन सुलेम बोल के या गोवा बोल के कोई एक्स्ट्रा इशू नहीं है। मतलब अच्छा है, शांति है हमारे वहाँ पे, इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, गांव वालों का भी एटीट्यूड अगर देखा जाए तो गांव गोवा में और एरिया को देखते हैं तो अच्छा है। और हम लोग क्योंकि 20 साल हो गए हमको वहाँ काम करते हुए, वी हैव नॉट फेस एनी बिग प्रॉब्लम। तो आपने बोला कि जनरेटर होता है, तो जनरेटर का कॉस्ट और एक्सपेंडिचर कितना होता है? जनरेटर का कॉस्ट तो ज़्यादा आता है, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स आता है। लेकिन जनरेटर क्योंकि हमारी पावर मेन कॉस्टिंग का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होने से हम वी कैन सस्टेन विद दैट आल्सो। और अभी हम अगले साल एक्सपेंशन कर रहे हैं हमको, तो उसमें क्या है, हमारा खुद का पावर प्लांट हो जाएगा तो हम पावर पे डिपेंड भी नहीं होंगे गोवा गवर्नमेंट में। और आपकी और इंडस्ट्री और कहाँ कौन से इंडस्ट्रियल एक मेरा रोलिंग मिल है बिचौली में, जिसमें मैं 8 mm से लेके 32 mm तक का सरिया बनाता हूँ। और एक मेरा पिरसुल वहाँ पे काले में स्पॉन्ज आयरन का प्लांट है। ये इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री पावर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री नहीं है, ना रोलिंग मिल भी नहीं है, ये भी नहीं है। रोलिंग मिल में भी हमारा ऑलमोस्ट 6 लाख यूनिट, 5 से 6 लाख यूनिट का पर मंथ का कंजम्पशन। तो पावर हमारा मेन रॉ मटेरियल नहीं है। हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल एस्टेट में जो फायर बहुत इंसिडेंसेस हो रहे हैं। सो आपकी इंडस्ट्री में जो फायर के लिए जो सेफ्टी मेजर्स रहती है, ऐसी आपने कुछ की है? नहीं, ये तो क्या है, हम उसके नीचे आते हैं फायर डिपार्टमेंट के। फायर डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम हमको इंस्ट्रक्शन देता रहता है, भी आपको इतने लगाने पड़ेंगे, इतने ये पानी का पूरा सिस्टम बना के दिया हुआ है उन्होंने, और पूरे वो लगाए हुए हैं, वो भी लगाए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कभी फायरिंग नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो लोहा है, आयरन और जो है, उसमें आग नहीं लग सकती। और हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी आग नहीं लग सकती, और हमारा जो कोयला है उसमें भी आग नहीं लग सकती। तो हमारे 20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में कभी आग नहीं लगा, छोटा या बड़ा। और हमारी इंडस्ट्री में आग लगती भी नहीं है। अगर कभी वर्स्ट कम वर्स्ट कभी आग लगेगी ना तो झुलसेगा, फायर नहीं होगा। ये क्या है, जो केमिकल इंडस्ट्री होती है ना, वहीं थोड़ा आग लगने के सर्कमस्टांस है। हमारी इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में नहीं रहता है। हम लोग कोयला इंपोर्ट करते हैं, और आयरन और भी कभी कभी इंपोर्ट होता है। बीच में 3 साल जो है साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट हुआ था, अभी नहीं हो रहा है, और डिपेंड्स ऑन द मार्केट। आपके फिनिश प्रोडक्ट्स आपके कहाँ? फिनिश प्रोडक्ट विद इन गोवा बिकता है, 90% विद इन गोवा बिकता है, 10% खाली कभी महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान जाता है, बाकी 90% गोवा बिकता है। हम लोग स्पॉन्ज आयरन बनाते हैं। हम लोग का रॉ मटेरियल है आयरन और कोयला है। और हम लोग को यह मेन आयरन और में से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, बस इतना ही है हमारा प्रोसेस जो भी है प्लांट में। हम लोग को जो भी कोल जो रॉ मटेरियल आता है उसको जो साइज फ्रैक्शन करके हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग प्रोसेस के जो पैरामीटर्स के हिसाब से जो चाहिए साइजेस जो भी है उसका हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, वो स्टोर करके फिर हम लोग जो भी इतना फीड रेट में हम लोग फीड करना है, जितना आउटपुट प्रोडक्शन चाहिए उसके हिसाब से हम लोग फीडिंग सेट करते हैं। और बाकी जो टेम्परेचर प्रोफाइल सब होता है हम लोग इधर से मेंटेन करते हैं वो। सद्या हांगा 80 इंडस्ट्रीज आसा, बट आउट ऑफ दॅट ओनली 41 आर फंक्शनिंग, 49 आर फंक्शनिंग, and 31 I think are non-functioning right now. So issue is की last 5 years फक्त 4 ते 5 इंडस्ट्रीज येयला, न्यू इंडस्ट्रीज, पूण ऑलमोस्ट 20 इंडस्ट्रीज हॅव शट डावन. सो दीस इज अ व्हेरी सिरियस थिंग. कित्याक मागीर नवे इंडस्ट्रीज येना, पूण जे आसा ते बंद पडटा. So they कित्याक बंद पडटा, that is a question which I think all government officials or the policy makers
हेनी सगळ्यांनी स्वताक विचारपाक जाय की इंडस्ट्रीज कित्याक येना आनी इतलो आमकां इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फियर गोंयान कित्याक जायना. दॅट इज द क्वेश्चन वीच वी नीड टू आस्क एवरीबडी. तर आमी हेच्या पयलीं काही इंडस्ट्रीज भोंवले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की हांगासरली खुबशे अशे प्रॉब्लम्स आसा जे सॉल्व जाल्ले आसा, बट कांयशे आणखी प्रॉब्लम्स आसा. त्या बद्दल तुमी कितें सांगूं शकता? पळय, पयलीं प्रॉब्लेम आशिल्लो इलेक्ट्रिसिटीचो. देर वॉज अ इशू अबावट अनशेड्युल्ड शटडावन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक, आनी दुसरो आशिल्लो क्वॉलिटी ऑफ पावर. म्हणजे जेन्ना पावर आसताली तेन्ना आमकां वोल्टेज बरोबर मेळनाशिल्ली, फ्लक्च्युएशन जातालो. सो ताजे खातीर कितें आसता की जेन्ना एक प्रोसेस चालू आसता प्रोडक्शनान आनी सडनली जेन्ना अनशेड्युल्ड शटडावन जाता तेन्ना फक्त तो लॉस एक 15-20 मिनटां खातीर जायना किंवा अर्द वरा खातीर किंवा 1 वरा खातीर जायना. जो प्रोसेस कंटिन्युअसली चालू आसता न्ही तो फूल प्रोसेस परत रिस्टार्ट करचो पडटा. So even if there is a 15 minute shutdown for some units like plastic units or packaging units, 15 मिनटां जर लायट मदींच बंद पडली तो प्रोसेस चालू करपा खातीर तुका 2 वरां वता परत रिस्टार्ट करपाक, कळ्ळें. सो द इशू वॉज अबावट क्वॉलिटी ऑफ पावर एंड अनशेड्युल्ड शटडावन वीच वी वर फेसिंग अंटील जून 2021. सो जालें कितें की पोस्ट म्हणजे तो पयलीं आशिल्लो आमकां खूब आशिल्लो प्रॉब्लेम. लास्ट 4-5 years बिफोर 2021 वी वर फेसिंग दीस इशू, एस्पेशली ड्युरींग रेनी सिजन जेन्ना पावस पडटालो तेन्ना. सो आमी कितें केलें, आमी कोवीड जातकच आमी परत सगळें रिस्टार्ट केलें. सो जेन्ना आमी ऑपरेशन्स रिस्टार्ट लॉकडावन उपरांत रिस्टार्ट करतना आमी मागीर सगळे एकठांय आयले की म्हणजे कितें आसा सगळ्यांक सिमिलर प्रॉब्लेम न्ही. सो देन एवरीबडी केम टुगेदर, म्हणजे ऑल द इंडस्ट्रीज केम टुगेदर. सो वी हॅड अ मिटींग. मागीर आमी एकमेकांक कितें बाबा प्रॉब्लेम्स आसा ते आमी समजपाचो प्रयत्न केलो. सो मागीर सगळ्या इंडस्ट्रीजान मेजर इशू वॉज द पावर इशू. सो वॉट वी डीड, वी डिसायडेड टू फॉर्म अ असोसिएशन. सो आमी असोसिएशन फॉर्म केलें 2021, म्हणजे 6 म्हयने आमकां लागले आफ्टर कोवीड. आनी असोसिएशन फॉर्म केल्या उपरांत मागीर आमी एक्झिक्युटीव इंजिनियर कडेन गेले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन, टू अंडरस्टँड एंड टू टेल हिम की आमचो प्रॉब्लेम कितें आसा तो. सो आमकां कितें कळ्ळें की जे आमकां पावर सप्लाय येता ती वाळपय फिडराच्यान येता, फ्रॉम वाळपय सबस्टेशन. सो इट इज कमिंग फ्रॉम अ हेविली फॉरेस्टेड एरिया इन वाळपय. सो वॉट हॅपन्स इज एज सून एज झाडां बिडां खूब आसा, देर इज अ ओवरहेड लायन. So when there is rains, strong winds, झाडाची फांदी पडटा, tree falls on the line and there is a short circuit and then the entire power supply is affected to the industrial estate. Same problem is there with Honda also. आमकां common supply आसा, Honda and Pisulem IDC. So we suggested that you should give us power from Amona through a underground cable. So ते मागीर आमी प्रपोज केलें आनी तें आमी फॉलो अप केलें. सो एवरी मंथ आमी वचून ते एक्झिक्युटीव इंजिनियरा कडेन वचून बसताले एंड वी यूज टू टेल हिम आमकां असो असो प्रॉब्लेम आसा, यू सॉल्व इट अशें म्हणून. सो तांचेर एक प्रेशर आयलो. दुसरें कितें जालें की आमी एक पावर कमिटी फॉर्म केली आमच्या असोसिएशनान. आनी जेन्ना जेन्ना कितें अनशेड्युल्ड शटडावन जावपाक लागलो तें आमी डॉक्युमेंट करपाक लागले. सो वी डॉक्युमेंटेड इट की अमके दिसा अमके मिनटां आमकां पावर मेळना किंवा इतली वरां वोल्टेज वॉज फ्लक्च्युएशन बिटवीन दीस नंबर टू दीस नंबर. सो हे सगळें आमी डॉक्युमेंट केलें आनी एवरी मंथ वी यूज टू रायट अ लेटर टू एक्झिक्युटीव इंजिनियर, टू पावर मिनिस्टर, टू हांगाचो एई, सगळ्यांक एक लेटर वचपाक लागलें. सो सडनली वेन दीस thing is there available, this data is available, and when the power minister sees it and when the government sees it, हांचेर pressure येवपाक लागलो की why it is happening. So that helped us to sanction the tender for the underground cable from Amona to Pisulem IDC and Honda IDC. But it didn't stop there. काम सुरू जालें, पूण दुसरें इशू कितें जालें की ते अंडरग्रावंड केबल तुका ते डीग करपा खातीर परमिशन
पंचायती कडल्यान परमिशन, मागीर मदींच खंयचो तरी रोड आशिल्लो नियर सेजा गोवा वीच वॉज नॉट एक्वायर्ड, आनी थंय मागीर डिगींग करपाक थोड्या ते गांवकारांनी परमिशन दिवं ना. मागीर आमकां भितर पडचें पडलें, आमकां तांकां समजावचें पडलें की बाबा प्लीज हेल्प अस आउट. आनी मागीर वी यूज द गूड बुक्स ऑफ GSIA ऑल्सो, गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन. आय एम ऑल्सो ऑन द एक्झिक्युटीव कमिटी ऑफ GSIA. So Kochkar, the president, and lot of office bearers of GSIA, they also helped us. Power minister also was very very good. आमचो हांगाचो AE एकटो आसा मिस्टर गावस म्हणून, he was also of a very good help. थोडे लोक आसा जे they are very genuine and they are working hard for the industry. So I would like to acknowledge them. Even the executive engineer helped us a lot. So तशें करून मागीर आमी ते सगळे एक इशू सॉर्ट आउट केले. एक आनी एक इशू कितें आशिल्लो की IDC फॉर अंडरग्राउंड केबल लेईंग दे आर चार्जिंग अंडरग्राउंड रेंट टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. म्हणजे थ्रू IDC रोड जर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक अंडरग्राउंड केबल घालपाक जाय फॉर गोवन इंडस्ट्री जाल्यार तांकां IDCक रेंट पे करपाक जाय. सो मागीर देर वॉज अ टसल. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणपाक लागले की अरे तुमच्या खातीर आमी हें सगळें करता आनी IDC तुमचेच IDC आमच्या कडल्यान पयशे मागता टू पुट दॅट अंडरग्राउंड केबल. सो वी हॅड टू देन इनवॉल्व द चेअरमॅन, द MD अँड सॉर्ट आउट दीज इश्यूज. सो फायनली ते सगळे इश्यू सॉर्ट आउट जावन जून 2021 आमी तो अंडरग्राउंड केबल चार्ज केलो. अँड 90% ऑफ आवर प्रॉब्लेम अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इज सॉर्टेड आउट. सो सेकेंड फेजान आतां कितें करपाक सोदता ते की ओवरहेड थोडे जे लायन्स आसा तेका सद्या आतां नॉर्मल कंडक्टर्स आसा. सो दॅट दे वॉन्ट टू मेक इट इन्सुलेटेड कंडक्टर्स. म्हणजे आसा तशेंच ओवरहेड लायनीचेर दे वील पुट लायक इन्सुलेटेड केबल्स वीच वील म्हणजे कितें जर तेका जालें, कितें पडलें तेचेर, झाड पडलें जाल्यार इट वील नॉट गेट शॉर्टेड and आमकां पावर अनइंटरप्टेडली मेळटली. सो दॅट वील सॉल्व अरावंड 99% ऑफ द पावर इश्यूज इन. सद्या 90% सॉल्व जाला. आय थिंक इन अनदर 6 months वी आर गोइंग टू हॅव अनइंटरप्टेड 24 hours इलेक्ट्रिसिटी. दॅट इज माय होप. सो अशें करून मागीर आमी तें सगळें सॉर्ट आउट केलां. आनी एक इशू कितें आशिल्लो की आमी आतां कितें केलें की बाबा तुमचे मदीं मदीं केन्ना तुमी शटडावन घेता, तुमी आमकां इन्फॉर्म करा. करेक्ट. तुम्ही आता कितें आसा देर इज एन इशू विथ सम इक्विपमेंट, फ्यूज वता आनी कितें वता. सो आमी म्हणलें तुमी आमकां इन्फॉर्म कित्याक करना. सो द इशू वॉज की थंय जे लायनमॅन आसा ऑन द सबस्टेशन तांच्या कडेन फोन्स ना. म्हणजे तांकां जे कडेन फोन्स आसा बट पीपल कीप कॉलिंग देम फ्रॉम विलेजीस, फ्रॉम वालपय, फ्रॉम आमोना. सो बाकीचे डॉमेस्टीक कंज्युमर्स सुद्दां तांकां फोन करीत आसता. सो तो फोन सदां एंगेज उरता अँड दे डोंट हॅव टायम ऑर दे कॅनॉट सेंड अ मेसेज ऑल्सो की बाबा असो असो अनशेड्युल्ड आमी शेड्युल्ड मेंटेनन्स घेता म्हणून. सो आमी म्हणलें तुमी वॉट्सॅप कित्याक करना. तो तांच्या कडेन वॉट्सॅप कंपॅटेबल स्मार्टफोन ना. मागीर आमी म्हणलें आमी डोनेट करता तुमकां. सो मागीर हांवें तो प्रपोजल घातलो सगळ्या इंडस्ट्रीज कडेन की बाबा आमी तांकां 1-2 फोन किंवा 1 फोन दिवचो. एक होंडा कडल्यान, होंडा इंडस्ट्रीज कडल्यान घेवप आनी एक पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज कडल्यान घेवप. आय सेड लेट अस गिव इट. मागीर सगळे इंडस्ट्रीज म्हणपाक लागले ना आमी कित्याक तांकां फोन दिवचो, दॅट इज नॉट आवर वर्क. सो दॅन फायनली सम ऑफ अस आय डोनेटेड 1 फोन, समबडी फ्रॉम होंडा डोनेटेड 1 फोन. सो आमी कितें केलो तो फोन त्या लायनमॅनाक दिला, त्या टॅक्निशियनाक दिला जो थंय आसता सबस्टेशना कडेन. सो वेन एवर देर इज एनी प्रॉब्लेम किंवा जर ताका कितें शेड्यूल्ड मेंटेनन्स करपाक जाय तो पयलींच आमकां वॉट्सॅप मेसेज घालता. सो वी फॉर्मड अ ग्रूप. एवरीबडी वी हॅव पूट इन दॅट ग्रूप. वी हॅव पूट द JE, AE, एक्झिक्युटीव इंजिनियर, लायनमॅन सगळ्यांक त्या ग्रुपान घेतला. सो आतां कितें जाता इवन इफ 1 वर किंवा अर्द वर कितें तरी शटडावन आसा जाल्यार आमकां पयलींच कळटा. सो अकॉर्डिंगली वी कॅन प्लॅन आवर production. Yes. So that is what we have decided to do now. डिसायड पावर आणि कसले प्रॉब्लेम्स तुमच्या हांगासर आसा. पावराचे तुमी म्हटल्यार खूब कमी जाला बट आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसा? सी आतां नेक्स्ट आमचो प्रॉब्लेम ऑर नेक्स्ट इशू वीच वी वॉन्ट टू टॅकल इज द वॉटर सप्लाय. कळ्ळें.
सो द वॉटर सप्लायन कितें आसा मेन प्रॉब्लेम इज की अगेन द सेम जे इलेक्ट्रिसिटीन आशिल्ले तेच देर इज एम्पल ऑफ वॉटर. प्रॉब्लेम इज हांचे जे पळय डिस्ट्रिब्युशन आसा न्ही तें सारकें ना. सो देर इज अ गुड वेल, इज अ ओपन वेल, 365 days a year there is ample water supply there. Problem is the pumping station is not adequate. So what we said is you augment this pumping capacity and you give us water. Presently we are getting water for hardly 2 hours or 3 hours. And there are so much staff looking after it. There is a pump operator, 3 pump operators working in 3 shifts. There are people who are supposed to give us 24 hours water supply, but it is not working. So आमी कितें म्हटलें की तुमी नवे पंप्स दिवचे हांगा, प्लस जो वेल आसा दॅट हॅज नॉट बीन मेंटेन फॉर द पास्ट 10 years. ते उदक मेंटेन उसपाक जाय, मागीर तेका यू हॅव टू पुट अ जाली, कवर द ओपन वेल. सो इट इज दॅट मेंटेनन्स हॅज नॉट बीन डन फॉर द पास्ट 10 years. So what we are saying is that you do all this, you cover the well, you clean the well, and you increase the pumping capacity. आणि तुमकां कितलो कॉस्ट येतलो, अमको कॉस्ट येतलो. सो कितें आशिल्लें हांगा IDC कनेक्ट जालो प्रोग्राम, वेर GIDCचे सगळे ऑफिशियल्स आनी MD बीन आयिल्ले. सो तांकां आमी थंय एक्सप्लेन केलें की तुमी जितलो खर्च करतले पंपींग कॅपॅसिटी वाडोवपाक आनी थंय जाळी घालून सगळो वेल क्लीन करपाक, दॅट अमावंट यू वील रिकवर विदीन 6 months. बिकॉज इफ यू गिव 8 hours वॉटर सप्लाय टू अस, तुमी फ्री काय दिवचे ना, तुमी आमकां बील धाडटले. सो ते बील जे तुमी धाडटले ते पयशे तुमकां जे मेळटले न्ही, तुमचे 6 म्हयन्यान तुमचो सगळो खर्च रिकवर जातलो आनी प्लस फुडें तुमकां इनकम मेळत रावतलें. सो दॅट इज आवर नेक्स्ट टार्गेट. MD, when he came here, he was very, very proactive. He liked the suggestion. आणि आता तो म्हणपाक लागलो एमर्जन्सी फंड्स जे आसा GIDCचे, ते यूज करून दे वील ऑगमेंट द पंपींग कॅपॅसिटी ऑफ this IDC. And I believe should be in the next, maybe after the rains, we should get 8 hours water supply from 9 to 5. So आमचे एक्सपेक्टेशन 24 hours ना. आमी म्हणटा तुमी 8 वरां आमकां उदक दिया. म्हणजे कितें थोडे इंडस्ट्रीज आसा ते टँकर हाडटात भायल्यान, सो दॅट दे वील सेव, तांचो खर्च वाचचो. सो दीस इज द नेक्स्ट इशू. वन इज अबावट द वॉटर. सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट इज आमकां हांगा मातशी सेफ्टी जाय आमच्या IDCन. बिकॉज तुमी पळयलां आसतलें की देर आर सो मेनी इल्लिगल किओस्क्स वीच हॅव कम. गाडे बीन लोकांनी घातला थंय. सो ते कितें जाता की ते च्या दिवपा खातीर म्हणून ते पयलीं चालू करता, पूण मागीर ते लिकर विकपाक चालू करता. लॉट ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स कम देर, एंड एट नायट एस्पेशली इट बिकम्स अ हब फॉर ऑल एंटी सोशल एक्टिविटीज. सो आतां पॉलिसी चेंज जाला की विमेन कॅन वर्क इन द नायट शिफ्ट ऑल्सो. बट इज देर अ सेफ्टी for the ladies when they are working in the industrial estates in the night time? You should give them street lights, which are not there. So there has to be a provision of street lights. There has to be, all these illegal activities should be stopped, and there has to be police patrolling. ते सुद्धा आम्ही सांगले की GIDC should write, even association will support you. You should write to the police department that night time मातशे तेनी स्क्रुटिनी हांगा वाडोवपाची. There should be like a jeep should go around. That will give a good security for the people here. Otherwise it's a very safe thing because it's next to Pisulem village. अडवय आणि पिसुल्लेच्या मदीं आसा आमचे, आनी लोक खूब बरे आसा, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. म्हाका तरी पर्सनली आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. इनफॅक्ट खुबशे म्हजे वर्कर्स आर फ्रॉम पिसुल्लेम विलेज एंड अडवय विलेज. आमकां कांयच इशू ना. पूण फॉर द सेफ्टी ऑफ विमेन वी वॉन्ट स्ट्रीट लायट्स आनी पुलीस पेट्रोलिंग. दॅट इज अवर. तुमची इंडस्ट्रियल एस्टेटीची सध्या पॉवर कन्झम्पशन कितली आसा? Honda and Pisulem together is around 3.5
मेगावॉट. सो आमचे म्हाका दिसता इज 50% ऑफ दॅट. So it is around 1.7 to 1.8 megawatt is the peak demand, which during the night time comes down to around 2. आमचे पिसुल्ले आमचे 1.2 जाता. That is the demand total. आणि 11 KVAचे म्हणजे इतले आसा. आणि 33 KVA there are only 3 industries. एक विक केमिकल्स म्हणून आसा, मागीर अंबे मेटॅलीक इज देर, एंड अदर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट नवो प्लांट येतलो तांचेय 33 KVAचेर आसा. सो टोटल डिमांड इज इन पिसुल्लेम शूड बी अराउंड 1.8 मेगावॉट. आमी हालींच्या काळात खुबशे अशें पळयतात की मिसहॅप जातात म्हणजे इंडस्ट्रियल एस्टेटीन, पिसुल्ले जावं किंवा इवन पिलेण आमी पळयल्ली की फायर जाल्ले. सो अशा प्रकारचे जे इन्सिडंट्स जावपाक जायना ह्या साठी तुमी कितें अवेरनेस प्रोग्राम किंवा सेफ्टी मेजर्स अशें कितें घेतल्या? काही इंडस्ट्रीनी आमी जेन्ना गेले तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें की आमकां फायर हायड्रंट जाय, जेणे करून की जेन्ना इमर्जन्सी सर्विसीस जाता तेन्ना फायर ब्रिगेडीक कनेक्ट करून ते रोखडे म्हणजे इट बिकम्स इजी फॉर देम ऑल्सो टू एक्स्टिंग्विश द फायर. सो अशा प्रकारचे कितें आसा? हय, एक म्हणजे प्रत्येकान सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करपाक जाय. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आमी केला. सो फायर सेफ्टी कोण करना पूण करपाक जाय. एस्पेशली जे कॅमिकल बीन वापरतात प्लांट्सान, प्लास्टीक इंडस्ट्री, पॅकेजींग इंडस्ट्री केल्ले आसा. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 80% ऑफ द युनिट्स हॅव गॉट फायर सेफ्टी नॉर्म्स इनकॉर्पोरेटेड. प्रत्येक युनिटाक म्हाका दिसता 50,000 लिटर कॅपॅसिटीचो संप दवरचो पडटा उदकाचो, कळ्ळें. तेंय आमी केल्ले आसा. प्लस पिसुल्लेमान कॉमन फायर हायड्रंट सिस्टम प्लॅन केल्ली 10 वर्सां पयलीं. ती आसा, ती दिसता, बट इट इज नॉट ऑपरेटींग. सो तेन्ना जो पळय इन्सिडंट जाल्लो पिसुल्लेमान, तेन्ना ही जी पळय कॉमन फायर हायड्रंट सिस्टम आसा वीच वॉज फॉर दी एंटायर इंडस्ट्रियल इस्टेट, इट वॉज नॉट वर्किंग, कळ्ळें. सो IDC ऑल्सो नीड्स टू स्टेप अप. अँड वी टोल्ड देम ड्युरींग दीस IDC कनेक्ट मिटींग ऑल्सो की तुमचे जे पळय हे फायर हायड्रंट सिस्टम आसा ती तुमी आमकां सांगता की तुमी सगळे नॉर्म्स फॉलो करा म्हणून, पूण IDC इटसेल्फ दे शूड रिवॅम्प इट नाव, कळ्ळें. सो पूण कितें आसा, वेन एवर देर इज एनी इंडस्ट्री ऑर process, little bit of issues, kenna accidents happen, you can't prevent it, but then you should follow all the safety norms. Awareness is there, okay. We are meeting every quarter, tenna amche kenna fire safety che log bin येवन आमकां brief करतात. We do that, we follow all that practice, but I feel individual unit owners should also take the responsibility for themselves, because नुकसान जाल्यार तांचेच नुकसान जातलें. So it is being, I think 80% of the people are following it. I feel 80% of the people, my perception is that they are following it. So my only request to all the industries, आता हांव तुमचो प्रोग्राम पळयता बाकीच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटान बीन सगळे रडटात, कळ्ळें, सगळे कंप्लेंट्स करतात, बट आय फील दॅट इज नॉट द सोल्युशन. देर आर प्रॉब्लेम्स, let us admit it. We are working सामके बेज आमी इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटराच्यान आमी सुरू करतात, कळ्ळें. सो this is something which the government should give us without asking. But in spite of it, I feel that we should be proactive, we should be positive. Main thing is म्हाका दिसता सगळ्यांनी बरोबर काम करपाक जाय. That is very important. आनी डॉक्युमेंटेशन इज इम्पॉर्टंट. सो तुमकां जर कितें काम करपाक जाय गव्हर्मेंटा कडल्यान, फक्त तांकां फोन करून एकदां मेळून काम जायना. यू शूड गिव इट इन रायटींग, यू शूड स्टिक टू दीस टास्क, अँड इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, अँड यू शूड बी प्रोएक्टीव अँड यू शूड बी होपफूल. सी एज अ इंडस्ट्री यू शूड बी इटर्नली होपफूल, ना जाल्यार काम जावचें ना. दॅट इज माय ओनली एडवायस टू ऑल द इंडस्ट्रीज इन गोवा. आयज आमी असले पिसुल्ले IDC हांगासर फाटले कांयशे म्हयने आमी बरेचशे इंडस्ट्रीज भोंवले, तेंच्यो बरेचशे प्रॉब्लम्स आमी जाणा जावन घेतले. आयज जेन्ना आमी ह्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीन पावले तेन्ना आमकां दिसलेलें की खुबशे अशे तांकां प्रॉब्लम्स आसतले, पूण जेन्ना आमी इंडस्ट्रिजां कडेन उलयले किंवा प्रेजिडेंटा कडेन उलयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगासरली जी इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा त्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीचे जे मेजर प्रॉब्लम्स जशे पावर
आणि इतर काही प्रॉब्लम्स जे ऑलमोस्ट कमी जाल्ले आसा. बारीक सारीक जे प्रॉब्लम्स आसा ते सुद्दां खंय तरी तेंच्यांनी आतां मांडल्या आनी ते यांची अशी आशा आसा की खंय ना खंय तरी ते प्रॉब्लम सुद्दां बेगींतल्या बेगीन सॉल्व जातले. अशें जेन्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आमी वतात आनी जेन्ना आमकां कळटा की इंडस्ट्रीज ह्यो स्थिती तेंची जी आसा ती खंय बरी आसा, तेन्ना खरेंच बरें दिसता. आनी खंय ना खंय तरी अश्यो इंडस्ट्रीज एक एग्जाम्पल सेट करता की अश्यो इंडस्ट्रीज आनीक गोंयान येवच्यो आणि एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावचें, तशेंच गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू जनरेट जावचो. परत एक फावट आनी एका ग्रावंड रिपोर्टान आमी मेळटले. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.